Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांच्या वयतले आसत जाल्यार आयचे घडीक म्हाका दिसता मोर दॅन 75,000 पीपल आर रजिस्टर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द गोवा. तातूंतल्यान आमी अजुनूय बी हांवें ऑलरेडी रेव्हेन्यूज आमचो एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट एंड लेबर कमिशनर हेका हांवें अजुनूय सेग्रिगेट करून दे आर वर्किंग म्हणजे वन हू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द गव्हर्मेंट जॉब सेग्रिगेट देम सेपरेटली म्हणजे तांकां आनी हात लावपाची गरज ना ते फक्त गव्हर्मेंट जॉबूच सोदता ताका एक वेगळें सेक्शन आसूं न्ही. आज घेतलो आनी फाल्यां काडून उडयलो हें जावचें न्ही हेचें सदांच म्हणणें आसा. कारण गोंयकार भुरगे इंडस्ट्रींत कामाक कित्याक वचना हाच्या फाटल्यान हांवूय कंटिन्युअसली स्टडी करता की हो 5,000 आमचे कडेन ऑन रिकॉर्ड आत्तां मेळ्ळा आमकां. कारण 5,000चो रिकॉर्ड तेंच्यांनी डेली पासीस मागले आमच्या साऊथ गोवा कलेक्टरा कडेन मागले नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन मागले कारण आमकां डेली अपडाऊन करपाक जाय तेणे डेली आमकां पासीस दिया म्हणजेच 5,000 भुरगे ह्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांतल्यान गोंयांत काम करपाक येतात. हें काम जें आसा हें म्हाका सांग गोंयकार करूंक शकना काय कितें. जवळपास मोर दॅन 80,000 लेबर भायर गेला. आमी लेबर म्हटल्या उपरांत ताज्या भायर जेका वर्कमॅन आमी म्हणटा म्हणजे तुमच्या कडेन जे डेली वेजीसचेर जे कंपनींनी काम करताले नॉट लेबर बट दे आर पॅकर आसतले बाकीचे जे वर्कमॅन हितून काम करताले हे भुरगे म्हाका दिसता मिनिमम म्हणजे म्हाजो अंदाज आहा त्यानुसार 15,000च्या वयर आसतले. कारण 5,000 जाणांनी आमच्या कडेन परमिशनूच मागल्या. हाज्या व्यतिरिक्तूय चड आसतले जेच्यानी परमिशनूय मागूंक ना कदाचित ते नोकरी सोडूनय गेले आसतले आनी आपल्याक येवपाक मेळना ह्या सगळ्या भानगडींतल्यान ते सोडूनय गेले आसतले. हे 15,000 तरी आसतले. म्हणून काय थोडोसो जर परमनंट जॉब मेळ्ळो आमी म्हणटा तशें तर 80% तरी मिनिमम गोंयकारांक तुमी प्रिफरन्स दिले जाल्यार जे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अवेलेबल करपाक जाय इन आयडीसी इन 3 शिफ्ट गव्हर्मेंट इज रेडी. For that, government is ready to spend. The e-District Mission Mode project of the Department of IT, along with the Office of Commissioner, Labour and Employment, and the Regional Employment Exchange. By developing an end-to-end online service, we hope to build an automatic flow of data which will benefit private employees as well as government departments, at the state and central level.